आमच्या मदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केला फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केला मुगेचे बाबडेन देवा कारकां दिव्या देवाचो उपकार बावड्या हो दीस ताणें आमकां फावो केला आनी प्रत्येक ताणें आयतारच्या दिसा हे मिसाच्या बलिदानान बगिता जावचे वर्तें भाग ताणें आमकां दिलां असलें भाग दिल्या देवाक दिनवास म्हणून पवित्र नांवी मिसाचें बलिदान मोगान आमी संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बोरतो अत्रेग आम्हा सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावचें आनी कसलें वर्तें ग्रेस्त गाय आमची ह्या मिसाच्या बलिदानान जेजू सांगता एक जावचें पवित्र देव आपल्या पवित्र पुताक ह्या संवसारांत धाडटा आनी तो संवसारांत येवन आमचे खातीर मनीस जाता कित्याक तो मनीस जालो ताचें सगळें उदारपण ताणें आमकां त्या जोरी दिलें मात्र न्ही आसता आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडच्याक आमी सदांच वर्त्या ग्रेस्त गायन कसली ग्रेस्त गाय आत्मीक ग्रेस्त गाय द स्पिरिच्युअल रिचनेस म्हणटा आमी असल्यान आमकां जियोंक ताणें आपोवणें दिलां त्या खातीर जेजू आपल्या सगळ्या उतरांनी म्हणटा आसतना हर एक फुडें तो म्हणटा जें कितें बापान दिलां तें सगळें आमच्या बरेपणाक दिलां आनी देवाचें बरेंपण आमी वाखाणट आसतना आमी बरें जावंक जाय आमी उदार जावंक जाय आमी दाळ जावंक जाय कित्याक आमचो बाप कसो दाळ बरो घे त्याच प्रमाणे आमी त्या प्रमाणे जावंक जाय आनी अशें आपोवणें आमकां मेळिल्लें आसता तुमकां सर्वांक हें आपोवणें आज वर्त्या जिविताच्या वाटेक पायता आनी आयतारच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी पात्र घेता आसतना आमचें सर्वस्व सोम्या दिता आसतना सोमी आमच्या थंयची येता आनी आमी सोम्या थंयची येता कित्याक येवकरीच बगिता जाल्ली आमी सोम्या स्विकार करता सोम्या स्विकार करतना सोमी आमचे सांगता आसा तर आमी सगळ्यांनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा वर्त्या पवित्रपणांत तेंच मिसाचें बलिदान पवित्रपणांत संभ्रमोक आमच्या पातकांची वळख आमी धरया आनी त्या पातकांची बक्षाणें सोम्या तावन आमी मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातके सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बग्यान सदांच हांव खार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा सर्वी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदा नमस्कार करता
वैभवा पासून आम्ही तुका वखणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रत्ययं सर्पदरान दळबरांच्या देवांक तुझ्या वर्ता जिवितान आमकां वांटेल केल्लें आसता ह्या संवसाराचे वर्तें भाग तुवें आमकां पाव केलें तुझें उदारपण सदांच आमकां जियोंक तुवें आपयलां त्या वर्त्यापणांत आमी आमचें जिवान सोबोंक जाय जाल्यार सर कुरपेची देणे आमचे वयर भोत आमी मागता आमच्या सम्यांत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जसे आमच्या दुस्मनाक तुवें शिक्षा दिली तशें आमकां तुजेशी आपोवन तुवें महिमेवंत केली जाणवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 18 वोळ 6-9 पर्यंत ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली कित्याक आपणे कसल्या सपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें तुजी परजा प्रामाणीक मनशांचे सोडवणेची आनी आपल्या दुस्मनांच्या नासाची प्रतिक्षा करीत आसली कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनांक ख्यास्त लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपोवन महिमेवंत केली आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हूण बऱ्या मनशांच्या भाग्यवंत भुरग्यांनी गुप्ती बलिदानां भेटयलीं आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो हाचे आदींच ती आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागली देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पोरा आपले दायस्कोर घेतला तो लोक बागी सर्वेस्पोरा आपलो दायस्कोर घेतला तो लोक बागी निधिवंतानो सर्वेस्पोराक उल्हासाची गितां गाया विधेय काळजान असली स्तुती सोपता जे पडचा सर्वेस्पोरोच आपलो देव म्हूण वळखता ज्या परचे आपले दायज कंताणे विंचलां ती कोरेन्स बागी सर्वेस्पोरां आपले दायस्कोर
घेतला तो लोक बागी सर्वेस्पर जाल्यार आपली भक्त आसल्यांचेर आपलो विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतन दोर घालता तोच तांकां म्हणटा मोडणांतले हांव तुका निवारता दुकोणाच्या काळार तांचो जीव तो वाटयता सर्वेस्पोरान आपले दायज कोन घेतला तो लोक बागी सर्वेस्पोरान आपले दायज कोन घेतला तो लोक बागी दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप तर बाबार्थ म्हणजे कितें देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना बाबार्थ आमकां ह्या बरवाश्यान तीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच बाबार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता कोरेपुणी तांच्या बाबार्थाक लागून देवान आमच्या पुर्विल्ल्यांक मानून घेतली बाबार्थाक लागून अब्राहम आपूण दायज कशें घेवचो आसलो त्या देशांत वचूंक आपणाक आपयल्ल्या देवाक कालतो जालो आनी खंय वेता ते नकलो जावनूय तो वाटेक लागलो बाबार्थाक लागून तो देवान ताका बासायल्ल्या देशांत पोरको कसो जियेलो देवाचे तेच बासावणेचे दायजी जाल्ल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर ताणें तंबुनी बिराड केले कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच गोट बुनयादीर बांदलेल्या शाराक रावतालो बाबार्थाक लागून सारा पर्यंत उतार पिरायेची जावनूय आवय जावंक पावली कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वासी रावतलो म्हूण तिका खात्री आसली ह्याच खातीर मेल्ल्या मदें वचपाचे पिरायेक पावलोल्या एकाच मनशातावन मोलबा वेल्या नोखेत्रां इतली आनी वेले वेले रेवेच्यान मेजूंक जाय नसलेल्या कोणया परी सोसोत उत्पन्न जाली देवाचें उतर हे देवाचो व्हड उपकार उद्गार Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय जय Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय 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 जागृत रावा आयती रावा कित्या मनशापून खंयच्या वेळार येतलो ते तुमी नेणा Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय जय Hallelujah, सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं साम लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सौम्या त्या वेळी जेजू आपल्या सिसांक असे म्हणालो ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां तुमच्या आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा पोरण्यो जावन पिंजनांत तसलो चिरयो करा सर्गी सरान तसलें दिरवें पुंजया थंय सोर सरसी येना साणास कांतोवन विबाड खरेना कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें
तुमचे कामार बांदा आणि तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा भरीन तुम्ही जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळ पाटी येता काय म्हणून ताचे शेवट पळोवन रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसात ते साकर बगीत सय. खरें जावन तुमकां सांगता, धनीन आपल्या कामार बांदतालो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवोन तांची सेवा करतालो. आपलो धनी मोद्यानेर वा पंत्यार येतना जागे आसत ते साकर बागीत सय. उगडा आसता वरा चोर अमक्याच वेळार येता म्हणून गरजो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनाले घडये मनशापूत येतालो. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हेरा समेस्तां गी म्हूण सांगताय. सोम्यान जाप दिली. तो धन्यान आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजोन दिवंक नमेरलेलो पात्यणसो आनी बुद्धवन कारभारी म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासलेलो साकार बगीत सय. सतत हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपल्या सगळ्या आस्तीचो कारभारी करतालो. पूण तो नौकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकारणी कश्टी जाल्यार आनी आमाल सडता पर्यंत पी येवन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनांतले घडये येतालो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतालो आनी अविश्वासाची गत ताका थारायतालो. आपल्या धन्याची खुशी जाणा आसोनी ते पाळोवंक तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मान बडयतले. पूण आपल्या धन्याची खुशी नेणा आसुनी जर कोण शिक्षा पावजावचे तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले. कित्याक जाका चड दिला ताचे लागचे चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिला ताचे लागचे अदीक चड विसारतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी माध्यमान पळयलें जाल्यार जायते तर्क जाता. देवान आमकां कित्या खातीर काय जायतें दिलां आनी अशें म्हणटना थोड्यांक चड दिलां थोड्यांक उणें दिलां आनी हाचो अर्थ देवाक मात कळीत कित्याक तें दिलां. पूण तें आमकां दिल्ल्यांतलें आमकां कितलें उपयोगाक पडटा तितलें आमी उपयोग करन उरिल्लें आमी कोणाक दी जाय हें एक सवाल जायत्या जाणांक उदेता. पूण थोड्यांक तें पाराक पडचें ना. आमकां उपयोगाक सगळें जाय म्हूण थोड्यांनी पुंजायिल्लें आसा. पूण सोम्याच्या वर्त्या उतरांनी आज आमी पळयलें जाल्यार तुवें पुंजावंक जाय दिर्बें सर्गाच्या रासांत. ह्या संवसारांत तुवें दिर्बें पुंजायशी जाल्यार ताका वाळे येताली, कलम म्हणटाली, सोर खान्ना घालतालो, ते सोर नोरतालो. त्या देखून पोर एक दीस रेतेरींत उलयतना म्हळें, पैशे नातल्यांक म्हणे कंत उणी, पैशे आसल्यांक आयच्या दिसांनी कंत चड खंय दवरचे कितें तें पुंजावचें म्हणलें कंत आसता कोणी व्हरता काय. पैशे नातल्या कांय चड कंत दिसना. कित्याक म्हळ्यार आमी कांय नातल्या वेळार आमची घरां ओपान दवरून वेता कितें व्हरोंक आसा म्हूण सांगता. फाटल्या दिसांनी एका इंटरव्यूंत एक बोवा परबायचो उदार दानी आमच्या मंगळुरांत तो आसा. जायते शिकपा खातीर जायते पिडेस्तां खातीर आतां जायते UPSC एग्जाम बरोवचे खातीर तो जायते मानेस्त मैखाल म्हणून ताणें जायतें दान दिलां. आनी ताचे एक इंटरव्यूंत कार्मेल कफेंत हांवें आयकलें. तो म्हणटा, देवान म्हाका दिलां तर कितलें म्हाका जाय तितलें मात्र उपयोग करून घेयचे. उरलें तें कोणाचें? उरलें हेरांक दिवूं दी, दान दिवूं दी म्हूण तें म्हाका देवान दिलां. म्हाका देवान जायतें दिलां. आनी तो म्हणटा, म्हज्या पयले सांगता वाचतना हांव पळय देवाक हांवें दिल्ल्या देखून देवान म्हाका कितल्या वर्त्या मापान दिलां. हें थोड्यांक आमकां समजना. पूण तो वर्त्या पुरबाय तरान सांगता, दिल्ल्यांत आसा तो संतोष. फ्रांसीस आसिसी हेंत सांगतालो, दिल्ल्यान तुमी घेतल्यात, दिल्ल्यान तुमकां संतोष मेळटालो, दिल्ल्यान तुमचो आनंद वाडटालो. आनी अशें आसता देवाचें वर्तें बरें म्हण कितें आमकां म्हळ्यार दिल्ल्यांत आमी कितलें पाटी दिता ताचेर आमचें उदारपण होंदोन आसा.
आमी दिल्ले जायते बडे म्हणटाना आमी कितें म्हणटा थोडे पयशे घे थोडे वस्तू घे न्हय मोगाच्या भावना बडे न्हू आमी आज दिवंक जाय आमचो वेळ हेरांक कितलेशीं जाणां आसात जायते कश्ट जातात कालचे दीस एकली म्हाका फोन कर म्हणा लागली आमगेर येवंक जायना हेका जेवणाक म्हण येवेत हांव बाये येवंक येवेत पूण कितलीशीं जाणां आज आशेवन आसात एक घडी आमकां पात्रांव मेळिल्लो जाल्यार बरें आसलें हांव पोटा जावन मंगळूर येता आसतना ती राखोनूच आसतात फादर एक घडी भर तांची लिस्ट इतली जाल्या की कित्याक की म्हळ्यार जायत्या लोकांक कश्ट आहात मोगाच्यान तांच्या कश्टांक आमी थोडो वेळ दिवन तांच्या कश्टांक थोडो परिहार आमी सोदून काडटा म्हळ्यार एकच एका आशेन ती देवाच्या मनशाक राखोन आसात आनी त्या देखून आमी दिवचें म्हळ्यार थोडो वेळ जांक बरो तांचे सांगात आमी बसल्या तांचे कश्ट आमी आयकले तांच्या कश्टांक देवाच्या उतराची वाट आमी दाखोवन दिली मात्र न्ही थोडो पटी तांच्या घरांनी कितले बांदपास आसतात त्या वेळा आमी वचोन त्या घरांत मागणें करन देवाचो आदार मागोवन फाटीं येता आसतना जावचो उल्हास आनी संतोश कितलो तें घराणें बरें जालें उपरांत कितलेशे तेंपा उपरांत ते मेळटाना म्हणटात फादर त्या दीस तुमी आयिल्ल्यात आमकां जायतें बरें जालां फादर पळया आमी तें फळ चिंतून येना आमी कितें करता ह्या भुरग्यांच्या कश्टांक पावता तें जावन आसा आमी दिवचें जायते पळय आज डेडिकेटेड टिचर्स आसात जायते शिकप ताणें दिलां कितलेशे आमकां आमच्या टिचरींनी मास्टरांनी शिकप दिल्ल्या देखून आज आमी बरें करूंक शकल्या आनी त्या शिकपाक आमी कितेंच पाटी तांकां दिता हांव म्हणून ताणें दिल्लें न्ही सांग बरो तांकां थोडो सांबाळ मेळटालो पूण ताणी शिकोवचें कितलेशें वर्तें आसलें तें जावन आसा आमचें शिकपाचें दान आमी दिवचें थोड्यांक शिकोवंक बारीक कश्ट ह्या दिसांनी थोडे तांकां पयशांची गरज आसा त्या वेळार आमचें दान हें आसात ते म्हणटात हांव हें फंड करतलो आनी त्या द्वारे हांव ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक आनी मानेस्त मायकल कितें म्हणटा गो ताय तो म्हणटा ताणी उंचल्या पावंडाक पावतना तांचें घराणें बरें जातना ताणी बिझनेस बरें करतना ताणी गेल्ल्या कडेन देवाच्या वर्त्या सक्तेन ती जियेतना प्रामाणीकपणान जियेतना नितीवंतपणान जियेतना हांवें ते दिल्ले पयशे भोव फळादीक जाले म्हण म्हाका बगता सांग बरो जायतीं जाणां ताका पाटी ताका उपकार आठवणी करना कांय सांगना सांग बरो तो म्हणटा ते हांव एक्सपेक्ट करिना ताच्या बदलाक ताणी वर्त्या उंचल्या मट्टाक ती पावल्यान बळें तांचें घराणें बरें जालां बळें तें बारीक बरें तेच प्रमाणे कितले जाणां पिडेस्त आसात मोगाचें न्हू तांकां थोडी आमची भेट तांकां एक बुजवणेचें उतर मात्र न्हय कालच्या दिसा एकली मरण पावली तरणाटी स्त्री कॅन्सरांत आमच्या मागण्यांत ती सकाळ उडास आमी काडून आसल्या आनी ती मरण पावल्या तिच्या घरांत धांवन धांवली दिसा मात तिचें आज मरण जावंक आसा म्हणटा आसतना ती धांवली ती लागीं रावली आनी रावन कितें जालें तांकां जाय जालो सवकासाय ताणें दिलें कांय दुसऱ्या तांकां गरज नाशिल्ली तांकां सांगातपणाची गरज आसली आख्खे रात नायट विजिलाक आमी जागी रावता त्या प्रमाणे त्या घरांत त्या मरणाक सांगाता मरण पावल्या व्यक्तीच्या घराच्या सगळ्या त्या कुटुंबां सांगाता तांणी तांकां आदार दिलो पळया आमी दिवचें म्हणटा आमी चिंता फकत आमचे कडेन चार आसा तें दिवचें बारीक सुलाभ आसलें काण उडोवचें तशें न्ही तें खऱ्या मनान तुवें दिवचें जावन आसा तुज्या बऱ्या मिनतीन तुवें केल्लें कोणाचें लुटून कोणाचें आपार सोन्नय तुज्या मिनतीन तुवें केल्लें आनी अशें दिता आसतना जायते फुडें आमी चिंतूंक बरो ओ कित्याक दिता कित्याक थोड्यांक दिवंक नाका तांणी तशेंत कुल्पां आमकां करतालीं जायत्या आमचे वयर नाका जाल्यार अपराध मांडटालीं कित्याक कोणाक तें दिवंक नाका तें दिवच्या मनशा वयर नाका जाल्यार ती सांगताली हाका नांव मेळोवंक जाय हाचें नांव पावंक जाय त्या खातीर न्हय मोगाचें न्हू आज एकली म्हजे कडेन उलयतना म्हणा लागली फादर म्हाका देवान जायतें दिलां हांव इतर धर्मांत हांव ह्या धर्माक आयल्या आनी अशें आसता जें कितें हांव सम्याक दिता तें म्हाका खरो संतोश दिता उल्हास दिता आनी ती म्हणा लागली म्हाका म्हजो भावार्थ त्या जेजू तें आसा पळय तो जेजू सदांच म्हज्या सांगाता आसता आनी हांव तें गुपीत दिता आसतना म्हाका जावचो संतोष आनी उल्हास हांव मिनत करना दिना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी ती स्त्री मिनत करता कश्ट काडटा तिच्या बिझनेसांत आपणयता आनी आपणायल्ल्यान गुपीत हेरांक ती दिता आसतना ती म्हणटा सोम्यान म्हाका ह्या भावार्थांत हाडल्या खातीर त्या खातीर
देवान दिल्ले ते वरत्या पातयेणेचे उतर इस्रायल परजेक ताणें अपुरबाय तरान सांबाळलें भावडतान तांकां जियोवच्या खातीर ताणें दिल्लें उतर ताणें निर्पळ करुना तें पाळलें आनी तांकां इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्यान फाटीं हाडलें तेंत दादोसकायचें उतर आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत वाचूंक मेळटा पातयेणेची आमी जावंक जाय हर एका वेळार पातयेणी आमची आसूंक जाय आज आमी म्हणटा पातयेणी इज ऑन द क्रॉस रोड्स कित्याक आमचे ते ट्रस्ट इज ऑन द क्रॉस रोड गोंयले मध्ये ट्रस्ट ना पातयेणी ना आवय बापाय मध्ये पातयेणी ना भुरग्यां मध्ये पातयेणी ना कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक आज दुबावचे पातक खांता येता त्या देखून आमी एकामेका पातयेना संवसारांत तशें घडलां जावंक पुरो मोगाच्या भाव आनी भयणी तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत पातयेन आसता रावचें म्हण कांय गरज ना बऱ्या पातयेणेन त्या स्त्रियेन म्हाका सांगतना हांव निजाकी मेस्सोलो ती म्हणा लागली सोम्यान म्हाका ह्या धर्माक आपयलां तर आखेर पर्यंत त्या सोम्या सांगत हांवें रावत जाय आपुट्टून हांव म्हणा लागली ती सांग पुरो म्हज्या तोंडांतल्यान थोडे गाळी येतात सांग पुरो थोडे उडीन राग येता पण कितले हांव प्रयत्न करता फादर त्या सोम्या सांगता रावोंक तर आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवान आमकां कितें उणें केलां सगळें दिलां हांव केदाळ्या म्हणच्या देवान आमकां जायतें दिलां उणें आमकां कांय करूना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उणें पण आमी बगचें देवान तुका उणें करूना तुका कितें जाय त्या प्रमाणे त्या मनशाक तितलें देवान दिलां पण आमी दिवंक कितलें शिकल्या आमकां कितलें जाल्यार पावना त्या देखून आज आमी कितें करता जायतो तापावत आसली आनी आसनातली ग्रेस्त आनी दुबलो म्हळ्यार तापावत आमी करूंक न्हय मोगाचें न्हू आमी पळोवंक जाय देवाच्या दोळ्यांनी हर एकल्याकी तर आमच्या तांकी भरतें आसल्ल्यातलें इल्लें आमी वांटून घेवया कितलेशीं जाणां हळ्ळेचें जिवन जियेतना कितलें आपुरबायतना वांटून घेतात आनी वांटून घेवचे जायते दाखले जातात आमी दिले जाल्यार ते आमकां टायम पावचो ना त्या देखून वांटून आमी कितें घेतलें आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण आमी हेरांदे वांटचें त्या देखून तो मनीस म्हणटा देवान म्हाका दिलां कितलें जाय तितलें मात हांव दवरून घेता उरलें सगळें हांव हेरांक दितां ताणें उलयतना तीं उतरां केदाळय जायते पॉजिटीव धनात्मक तरान तो उलयता हर एक तो म्हणटा देवान दिला आनी हांवें तें कितें दिलां बऱ्यान उपयोग जाला आमी जायते फुडें म्हणटा दिल्लें ताणें बऱ्यान उपयोग केला हांगे ना हांगी आमकां एक दुबाव परतून एक पातयेणी ना आमकां दिता आसतना दरबस्त मापान बऱ्या पातयेणेन दी दान करता उदार मनान दी मात्र रीण दिवन उपरांत हांगा भितरल्या भितर तुवें कळवळचें नाका तेच्या बदलाक दान दिवंक आसा दिव्या मोगाचें न्हू आमचो वेळ आमचे सिकाप आमचे थोडें त्राण आमचो थोडो सॅक्रिफीस आमचो माया मोग आमचें बरेंपण आमी हेरांक दिवया बरेंपण दाखोवचें व्हरतें दान मोगाचें न्हू आनी त्या बरेंपणा देखून तुज्या माया मोगा देखून कितलींशीं जाणां संतुश्ट जातालीं एक बरें उतर उलयतना कितल्या अपुरबाय तरान ते वाडटालीं तर मोगाचें भावन आनी भयणीनो जें कितें आमी करूंक जाय सोम्यान केल्लें तें बरेंपण आमच्या जिवनान देवान केल्लें तें जाय ते ग्रेस्तगायची जिणी आमची आत्मीक तरान ग्रेस्तगाय वाडोवन घेवंक जाय आनी आत्मीक तरान ग्रेस्तगाय वाडोवन घेतना मोगाचें न्हू संवसारी वस्तूंची ग्रेस्तगाय आमचे थंय आयली जाल्यार ती आमी हेरां थंय वांटून घेवंक शकतले कित्याक आत्मीक तराची पुंजवणी आत्मीक दिर्वे आमकां संवसारी दिर्व्यांक खंयच्या तरान ते आमी वांटून घेयचे म्हण आमकां शिकयतले त्या देखून चड पुंजोवन दवरूंक वयचें नाका कित्याक म्हळ्यार खंयची घडी म्हण आमकां कळीत ना त्या देखून खंयच्या वेळा तो सोर येतालो या धनी येतालो आमकां कळीत ना मोगाचें न्हू त्या देखून आमी हर एकल्यांनी बरी जाय अपुरबायची सोसायटी करची जाय म्हाका थोडे बडी ह्या कुमसारा बसतना म्हाका चिंता आसा कित्याक इतली बरी जिणी ह्या भुरग्याची हांवें ताका म्हणच्या What a wonderful life God had given. What you messed it up म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार जायते बडी आमी बावाडटा खातीर मरचें सुलाभ पूण बावाडटा खातीर जियोवचें आवडलें तें कश्ट बावाडटा खातीर मारतेर मरचें सुलाभ मरयत पूण बावाडटा खातीर जियोवंक शिका जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बावाडटा आमी घटाय जाय आनी कित्याक आमी तें पातक करी जाय पातक करिनासतना जियोवंक जायना गे म्हणलें एक चॅलेंज आमी घेतलें जाल्यार खंडीत जावन जातालें कित्याक आमचे थंय तसल्या व्हरत्या पातयेणी त्या सोम्या थंय ना पातयेणी देवा थंय ना
त्या देखून आम्ही परत परत सुकोन पडता. सोम्या लागी मागया, सोम्या दिती वरती घटाय आमकां जाय. कितें तें आसलें तुवें दिलें बरें पण बऱ्या तरान वांटून घेवंक जाय. त्या देखून जायतीं जाणां आमचे त्राण आमची सकत नाका नाका जाल्ल्या ल्हान वस्तूंक ल्हान संगती. पण आतां तुमी सिंपल एग्जाम्पल हांव दिता. 7व्या 8व्या 9व्या 10व्या 11व्या 12व्या ह्या क्लासीन आसले आमची भुरगीं गाडये भितर तांकां तो वेळ न्ही. आयिल्ली म्हणटात म्हाका तो आसा म्हाका तें आसा म्हाका हांवें ताका सिलेक्ट केला हांवें हाका सिलेक्ट. तें तुजें वेळ कितो? ताच्या बदलाक ती एनर्जी तुवें कितल्या वापरपाय तरान तुज्या बरेपणाक हेरांच्या बरेपणाक उपयोग कर. आनी हें केल्लें देखून कितें जाता तुजें कॉन्सन्ट्रेशन डिस्ट्रॅक्ट जाता आनी तूं वेताय आनी जायतें उणें तुजो वेळ तुज्या स्टडीसाक उणो जाता. तें हांव जायत्या जाणांक विचारच्या कितें तूं हँडिकॅप्ड घेवन विचारच्या त्या देखून सिलेक्शन करून दवरलां हांवें. म्हज्या भाव भयणीनो आमी बरी शिकप दिता आसतना बरी जाणवाय आनी बरी तरबेती आमच्या भुरग्यांक दिवंक जाय. ही तरबेती तुमी दिली जाल्यार खंडीत जावन भुरगीं आपलें उदारपण हेरां दाखयता. त्या देखून आज कितें जालां आमी जायते जाणां हांवें कोणा सिलेक्ट केला तो मात्र म्हणजे सगळे म्हजो मोग दिवचो ताका उलोवणें ताचे कडेन उरिल्ली सगळी आमकां कोणी न्हय तांकां आमी सायडी लोटला. त्या देखून आज आप आनी व्हडली बाय म्हळ्यार तो मोग ना. आमची मत खंय खंय आसा. त्या देखून आमच्या आवय बापायरूच मोग तांकां ना. तांच्याच भाव भयणी वय तांकां मोग ना. फकत आमी एक एक्सक्लुसीव मेंटालिटीन आज आसाव. त्या देखून आमी दिवंक शिकोनाव. आमी चिंताव आमी ह्या मनशां सांगता आसल्यार जालें उपरांत कितली विदवळी जातना धांवन येतात मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक बरें करून शिकया. शिकपाच्या वेळार शिकोवन दी तसलीं कामां करच्या वेळार तसलें तुमी तांकां बरें करूंक तांकां वाट दाखोवन दिया. शिकच्या वेळार नाका जाल्लें करचें नाका जाल्यार बांदपासान सांपडचें आनी उपरांत थंय हांगा थंय म्हणून ताणें नाका जाल्लें करन तांच्या जिवान पिडार करूंक घरच्यांनी ताका जाय बरी तरबेती तांकां दिवंक जाय. बरें मागण्याचे जिवान तांकां दिवंक जाय. आमी मागण्यार आसाव तर आमी देवाचेर विश्वासून आसाव तर देवाचेर पातयेवन आसाव तर आमची भुरगीं बाळाय बरीं जातालीं. असलें बरेंपण आमी इगज मातेन हाडूंक पेसाडया. सोम्या सांगात एक जावया. आमेन. सर आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरता आसतना मोगाच्या न्हू देवा लागीं एक जावया. आमचो भावार्थ सोम्या तें आमी उसारुया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सर्गाणी प्रितुमचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पळयतात मेरे गर्भे समवलो आमकां मरेत हांव जल्मलो. पोंस पिलतकाल ताणें कसले ताका गुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेकेपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांलो पत्तोन जिवान जालो सर्गात चडलो आनी सपदा देवा बाबाच्या उजव्या बसला. थंय तां जुवांनी मेल्ल्यांचे मनसूब करून येतालो. सतमांतां पळयतात कतोले पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवानपण सश्टाचें जिवीत. आमेन. मगर भाव भयणीनो धर्मस्थ मापान देवान दिल्लें तें बरेंपण धर्मस्थ मापान देवान आमचेर वतिल्ली ती कृपा आज आमी संभ्रमता आसतना सगळे इगज मातेन वडिलां खातीर आमच्या क्रिस्ती परचे खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर कोण सकडी पिडेस्त आसा अनाथ आसा निर्गतीक आसा जायते वळवळटात असल्या खातीर आज आमी प्रत्येक तरान देवा लागीं विनंती करूं मागया. सर्वेस्वरा बापा सगळ्यांचे तुजी दाडची दिश्ट घाल. तुवें आमकां जायते बऱ्या अवतारान वागयलाय. तूं तितलो मोग तुवें आमकां दिलाय. इतलो तो तशी मोग आमी आज भोगोंक शकल्या तर तुजें तें बरेंपण तुजें उदारपण आमी बरी म्हण न्हय तूं बरो त्या देखून तसलें बरेंपण तुवें आमचेर वतलाय. आमी हेरां थंय तसली दाळे करण्यो करच्या खातीर दाळे दाखोवच्या खातीर मोवाळ जावच्या खातीर आम्हा सर्वां थंय तुजो मोग सदांच चिरय आनी आमकां तुज्या मोगांत घे. जे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बापाक बेटो भांगर नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे ओपो जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा
केचिणे देवा खुशी कुरिसले गो मोगान वेंगोंग जीवित जोडू जेजू तुझे काळीस मागता जेजू मागता कुशेन दिता सगळ्यांस मुझे बापाक वोमता जेजू मागता कुशेन दिता सगळ्यांस मुझे बापाक वोमता म्हज्या मोगाच्या बाबयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददात्या बापा मानतात असलें जामणो मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी हक्क पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पदे मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा वरत्या पेटवणे तरी आमी आमचे काळीज आनी मन तुका ओप्पोन दिता जें कितें उणेपण आसा तें तुज्या वरत्या मोगांत भरती कर आनी सदांच तुका मानवासारकी काणीक जा आमकां निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आनी सजनाच्या देवा सरकाळी आनी सत आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद जबाबदारी सगळ्या मनशाकुळाचें रचण करता आसतना ताचो वर्त तुवें मोग केलोय तुवें सांगलें त्या वर्त्या पत्तेणेन सदांच तुवें रुजू केलें आनी बावडटां जियोंक आमकां शिकयलें त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सारकी ससत दळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बाबा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्यात दडून हे देणे पवित्र खर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेज घेयात आणि कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिश्रवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतल्या पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टे खराचें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
भावट सगट पगटुया सौम्या जेसू तुझे मोरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन पर आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अद्वैता बापाचे चमणसणी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत असो उंड आणि सडवची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका आदीन वाचता जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या आपले तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्त तांची दया कर मंगळा बापा आमी तुजी भुरगीं वर्त्या तरान जायतें बरें म्हण आमकां दिलाय तें बरें म्हण आमी वर्णोवंक तें बरें म्हण आमी हरसूंक आनी तें बरेंपणान सदांच हेरांक बरें करूंक आनी आमचो थोडो वेळ आनी आमची ती जगत आमची ती मिनत सगळे हेरांच्या बरेपणा खातीर विनियोग करूंक आमकां तूं कृपा दी आमकां मरे देवाच्या मे सांगाती बघेन देवन ताणें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन बोमोगाचें अपुरबायचें आणि दरबस्त सक्तीन बरचे प्रार्थना सोम्यान सिकेला भक्तीन सांगता म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेच परस सर वायटांतले आमकां नेवा दया करून जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान तेकतेला आमकां तुझ्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सोम्यांचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे येतानी राजवट चलयता आई ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोय आसो उदार काळजाचे आणि बऱ्या मनाची जावन एकामेकाक मायपासान आणि मोगान आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकृत खो देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकृत खो देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी
ओ मोगाच्या बाबडीने मोगाळ भुरग्यांना पळय आमचो समय जेजू हर एका भुरग्याच्या जिवनान जायते जिवीत दिवचो बरो न्हू अमतोच्या मापाची देणी आनी बरेंपण ताणें आमकां दिलां एसजेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Sari Hawe Kosturi Kurba Tundi Have Gio Tu Kazai Doshe Rosto Tu Dakoi So long she goy तुझीच कृपा दी तू म्हाका सदां सदांका एक दीस एकच पावट मोगाळ जेजू Sawata magta di makapor korong kave tu kasay to shes kanso diskelo moga Jesus ani Sudi saru kurpadi maka तो साखर सदांत आयतो आसून जागो रावन आसा तो बागीसय म्हणटा आमचो समय प्रार्थया सर्वीस बरो आमच्या मोगाळा बापा तुवें दिल्ल्या वर्तें दिर्वें जावन तुज्या मांस आनी रगत उदारपणाचें तें काळीज तुजें त्या काळाद्वारे आज आमी सेवलां आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण धाडून दी तुका सेवल्या आमी तुजे बरें जावन तुजे सदें वर्तीं बोव अपुरबाचीं कार्यां मुखार सरून व्हरूंक जाय जाल्यार सर करपा आमकां दी आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवे देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. मग छबा बहिणीनं बापर बस ऐकता तुमका मागता देवाचे बळवान सकत तुम्ही घेऊन अख्या हप्त्यांत देवाच्या आवडत्या जिवितान वांटेली जावन साहित्य मेळिल्यांक बरें करूंक देवान दिल्लें तें वर्तें मिसांव आमी घेवया उदारपणाचें आमी जावया वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. देव ब्रह्माचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो देव ब्रह्माचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो तो देव मोसो आनी तुजो तो देव मोसो आनी तुजो सणवण दिली इस्रायेलाक आमकां दिता
पातकी मनशांक सोडवण दिली इस्रायेलाक आमकां दिता पातकी मनशांक स्तुती करूया सर्वेस्पराक वाखाणुया दर्या देवा स्तुती करूया सर्वेस्पराक वाखाणुया दर्या देवा देव ब्रह्माचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळा संसाराचो देव ब्रह्माचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळा संसाराचो तो देव मोसो आनी तुजो तो देव मोसो आनी तुजो मोगाळ पुत्रा सोबी ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान कुसचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.